पावस लागीं पावता तसो मुरगांव पालिकेन 35 घरां आनी एका बिल्डिंगेक घरां खाली करची म्हणून नोटीस काडल्या। ही 35 घरां सड्यार पालसणाचेर आसात। पावसात कोसळ्ळो येता म्हणून तांकां दर वर्सा जाली पालिका सादूरकायेची शिटकावणी म्हूण ही नोटीस काडटा। तशीच दस्तरो वाड्यार 19 फ्लॅटांची एक बिल्डिंग आसा ती खाली करची म्हणून नगरपालिकेन तांकां कळयलां। आता आमी मनसून येतलो आनी थंय लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा तांचे प्रोटेक्शन खातीर आनी सेफ्टी मेजर म्हणून डिजास्टर जावं नये कॅलेमिटीज जाता तेन्ना लँडस्लायड जावन लोक मरूं शकता म्हणून आमी तांकां प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून नोटीस काडल्या इवॅक्शन नोटीस तांकां थंयच्यान भायर सर म्हणून सांगलें कित्याक ते लँडस्लायड थंय हें आसा शक्यता आसा जावपाची। कितके घरां आतां पर्यंत आमी पयलीं हांगा वास्कोन थोडे अजीर्ण बिल्डींग आसा तांकां 19 जाणांक काडिल्ले, आतां थंय 35 जाणांक काडले आमी। नगरपालिकेन आपलें काम केलें। पावस लागीं पावता तसो ह्या सड्या वयल्या 35 घरांक घरां खाली करची म्हूण नोटीस धाडल्या आनी आपल्या जबाबदारींतल्यान मेकळी जाल्या। आतां ते जर खाली करिनात आनी पावसान कितें बरें वायट जाता जाल्यार ताका खंय नगरपालिका जबाबदार ना। प्री मॉन्सून ऑलरेडी आमी स्टार्ट केल्लेले आसा आनी वास्को असल्या शहरान लो लायंग एरिया आनी लँडस्लायडींग एरिया खूब आसा। लँडस्लायडींग एरियान जी घरां आसा ती रिस्की आसा। आमी एवरी इयर तांकां नोटीसी काडटा। लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी तांकां पब्लीक नोटीस काडटा पेपराचेर। आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा। मोस्टली जे सड्यार बायणां जेटीर ह्या न्यू वाड्या ह्या एरियेन जी लँडस्लायडींग एरिया तांकां आमी अवेर करपाक लागून इवीक करपाक लागून तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस काडलेली आसा। तेंच्यांनी खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय आनी नाजाल्यार तेंच्या केस समज लँडस्लायडींग जालें केस जालें जाल्यार तेंचे ओन रिस्कार ते रावतले ओन रिस्कार रावचे पडटले। आमी ऑलरेडी आमचें काम केल्लेलें आहा आनी सेकंडली आमी पर्सनली आमचे इंजिनियर वचून तांकां सांगतले की ती एरिया तुमी खाली करा। पूण तांकां रावपाक कितें प्रोविजन बी कितें केलें तुमी? तशें कांय प्रोविजन आमी कांय करूंक ना। कितें करतले फुडें? हे कशें आसा आयज कितली तरी वर्सां ते थंय रावता आनी आमी ऑलरेडी तांकां इविक्शन नोटीस धाडटा तेजेर ते कांय एक्शन घेयनात काय खाली करपाचे प्रयत्न सुद्दां करिनात। समज तेंच्यांनी कितें तरी प्रयत्न केलो जाल्यार आमी कलेक्टरा हाडून खंय तरी स्कुलान बी तेंची वेवस्था करपाक रेडी आसा। दर वर्सा नगरपालिका ह्या घरांक नोटीशी काडटा। कोण खाली करता कोण राजकीय दबाव हाडून खाली करिनात। पालिका आनी लोकांचो वेळ बरो जाल्यार सगळें बरें। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। फुडल्या 10 दिसां भितर राज्यांत स्टार्टअप पॉलिसी चालीक लागतली म्हणून आयटी मिनिस्टर रोहन खंवटे उलयला। मंत्री म्हूण आनी सरकार म्हूण ज्यो कितें आयटीच्यो गरजो आसात त्यो समजून घेतल्यात आनी ते दिशेन काम चालू आसा म्हणून रोहन सांगता। पणजे गोवा पॉलिटेक्निकाच्या वेबसायटीचें उक्तावण करतना रोहन उलयलो। And I'm happy and quite proud to say that in the next 10 days a proper policy on startups will be implemented in Goa, a policy which will allow our people from Goa to remain back as sons of the soil, take advantage of the policies. We would also look at people who are migrated outside Goa to look towards a back migration. Thanks to Donald Trump, we are having the issues of H1B visas. We are having a lot of people who have gone abroad who are wanting to come back for various reasons. We need to find an industry and a security for them, and that is the challenge which we have taken. And as a government and as an IT minister, I can promise you one thing, that we have understood the grassroots realities or grassroots problems of the people in the industry. The Chief Minister's intent and focus is on the subject along with all of us, and within the next 15 to 20 days you may find an outline of all IT policies in place. Starting of an incubation center also will be done in the next 15 to 20 days. So it is not only talking all the time, walking the talk is something this government is going to do, and this will be the first setup to give a clear message to the industry or to the people around in the country that Goa is serious on the IT sector. पॉलिटेक्निकाचो प्रिंसिपल नवे वेबसायटीचेर उलयलो। Of the institute, which will have features, which will be showing all the departments, facilities which are available in the institute, plus will be able to
connect with our alumni from any part of the world. Students can register themselves as alumni of the institute. Also, we are this term, when the new term starts, we are going to go cashless. The students can pay their fees, the parents can pay their fees by being at home through debit card or credit card. So this website is going to help us a lot in knowing about the public, knowing about the institute. There will be transparency, and also will be helping the government in e-governance in the days to come. So I appeal to all of you all to visit the website, suggest some changes what are there which you would like to suggest, because I believe that innovation and ideas are nobody's the owner of innovation and ideas. Anyone can give good ideas irrespective of the designation. So please go to the website and give feedback to the computer department what should be incorporated or what should be deleted from the website. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सनातन धर्माचो प्रसार हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेचे ध्येय घेऊन सनातन संस्थेचे संस्थापक जयंत आठवले वावुरतात. या कार्याक तेको दाखोवंक वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांनी डॉक्टर आठवलेच्या अमृत महोत्सवा निमतान फोंड्या मोठी हिंदू एकता दिंडी काढली. या दिंडीत काणकोण सावन ते पेडण्यां मेरेनचे हिंदू धर्म आणि राष्ट्राभिमानी धायोग संस्था, संघटना आणि वावुरपी वांटेकार जाल्ले. एकच लक्ष्य, एकच ध्येय, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, राज्य की स्थापना करने, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, हिंदुस्तान पर भगवा लहराने, हिंदू राष्ट्र लाना होगा. सध्या हिंदूंची स्थिती कशी आसा की हिंदूचे विविध प्रकारे आघात जाता. हिंदूची देवताची मंदिरांची मुर्तींची मोडतोड, मागीर हिंदू संतांचेर टिका, लव जिहाद, गोहत्या, धर्मांतरण असे विविध आघात हिंदूचेर जातात. केन्नाय जितली गरज ना ताचे पेक्षा आज इतली गरज आसा की हिंदूने एकत्रीत येवचें. तर हिंदू जनजागृती समिती हाचे सातत्याने प्रयत्न करता. हिंदू जनजागृती समितीचे प्रेरणास्थान परात्पर गुरू डॉक्टर जयंत आठवले हांचो अमृत महोत्सव वैशाख कृष्ण सप्तमी म्हणजे 18 मे 2017 म्हणजे फाल्यां आसा. तर त्या निमित्ताने हिंदू राष्ट्र जागृती अभियानाचे आयोजन केल्लें आसा. ताचो एक भाग म्हणजे नामदिंडीचे आपण आयोजन केल्लें आसा. खूप संतांनी परात्पर गुरू डॉक्टर आठवले यांनी जे धर्मासाठी त्याग केल्लो आसा त्याचा गौरव केल्लो आसा. तर परमपूज्यांच्या कार्याची ओळख व्हावी सगळ्या लोकांक म्हणून हे अभियानाच्या अंतर्गत आपण नामदिंडीचे आयोजन केल्लें आसा. एकंदर जर तुमकां तशें सांगलें की गोहत्या, धर्मांतरण, लव जिहाद, हिंदूचेर आघात जाता, मुर्तींची विडंबना, मंदिरांची मोडतोड, तर हे सगळेच हातूंतल्यान अशें लक्षात येता की आज हिंदू बहुसंख्य असून सुद्धा हिंदूचेर खूप प्रकारे आघात जाल्ले आसात. आनी हाचेर एकमेव उपाय म्हणजे हिंदू राष्ट्राची स्थापना. घेऊया एक ब्रेक.